म्हजे भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां सगळी वस्तू दिल्या आनी सांतिनास आमकां कितें म्हणटा, हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना, पूण त्यो त्या त्या प्रमाणांत आमी वापरूंक जाय. हिंच्या प्रमाणांत देवाक आर्गां दिवंक, देवाक वाखाणूंक, देवाची सेवा करूंक. आतां देवाची सेवा आमी कशी करता? पेल्याची सेवा केली की देवाची सेवा जाता, आनी पेल्याक आमी बरें केलें तें आमकांच बरें जाता. कित्याक लागून? कित्याक देवान आमकां अशीं घडलेलीं आसा की आमी देवा सवें जियेता, भोंवता आनी आसा. हो एकवट ताणें घडोवन हाडलेलो आसा. ह्या एकवटान तर आमी जियेत जाल्यार आमी एकामेकाचो परामोस करतले. आमकांच म्हणून तें दोतचें ना. असलें आमच्या मनांत येवच्याक जेजूनी तांकां सांगलें, दोळे कान आसात त्या प्रमाणे तुमी पळयात आनी आयकात. पूण आमी तर भितरल्यान आपल्यापणांत जियेत आनी देवपणांत जियेना जायत जाल्यार आमी पयल्या वाचपान सांगलें ते प्रमाणे करतले. सगळें आपल्याकूच हें उरचें ना न्हय, मेली म्हणटच आमी हें सगळें सोडून वचचें पडटलें. तर आमकां तर बरे भाशेन जिवंक जाय जाल्यार देवाच्या एकवटान आमचें जिवीत ताचो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता त्या प्रमाणे करूंक, उलोवंक आनी जिवंक जाय. हाका लागून रेमंड पेन्योफोर्थ, मागीर पिटर नोलास्को आनी आरागोनचो रे आनी हें फेस्त स्थापन केलें 13व्या शेंकड्यांत. सायबीण मांयचें, सायबीण मांय काकुळतीची मांय म्हणून, आनी ती आमकां सुटका दिता. रॅन्सम म्हणजे मुसलमान आसलेले पळय ते सगळ्या क्रिस्तांवांक आपल्या ताब्यांत आनी बोणकोणींत दवरताले. तांकां सुटका दिवंक ही संस्था स्टार्ट केल्ली आनी ते थंयसर वचोन सायबीण मांय कडेन विनंती करून तांकां सुटका दिताली. आनी ती तांकां म्हण हितून मदत करताली. कित्याक जेजून तिकाच सांगलेलें खुर्सातान, हो तुजो पूत म्हणटच ती आमचो सगळ्यांचो मोग करता. जी कोण क्रिस्तां सवें आसा तितल्यांकूय ती मदत करता आनी हेरांकूय बी. कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा. कित्याक ताणें फकत क्रिस्तांवां पासून आपलें जिवीत वारोवंक ना, सगळे मनशा कुळा पासत. तर तिचे कडेन आमी मागलें की ना, मागीर ती आमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण दाखयता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत तिच्या आसऱ्या खाल जिवच्याक आमी सदांच तिका उलो मारया. एक नमानवरी केन्नाय म्हणत तर ती सदांच आमकां पावता. ह्या वेळार आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोन येता जाल्यार आमकां कितें उणें आसा? आमच्या आदल्या चिंतनांक, उतरांक, कोन्यांक, अणभवांक आमी चिटकोन रावचें न्ही. चड करून जें पळय नॅगेटीव आसा तितलें आमी भायर काडया आमच्या सुस्कारांतल्यान. आनी जेजूच्या नांवान तर आमी तें काडीत आमकां रोखडीच सुटका मेवतली. कित्याक ताणें आपलें रोगत आमचे पासत, हे सुटके पासत पातकांतलीं आमी निवारच्याक, सुटोन आमी स्वतंत्र जावच्याक ताणें रोगत वारयलेलें आसा. तो ताच्या एकवटान आमी सगळें दवरया सुस्कार भायर सुट्टना. आनी तुमी पळयतल्यात कशे भाशेन आमचें जिवीत बदलोंक लागतलें. रोखडेंच आमकां कळचें ना, पूण थोड्या उपरांत आमकां कळून येतलें की खरीपणी आमी स्वतंत्र आसा. हें देवान आमचें सगळें जेजू क्रिस्ता वरवीं घडोवन हाडलेलें आसा आनी हाडीत आसा, जरी तर आमी ताका चिटकोन रावत जाल्यार.